नमस्कार, गोमंतक टुडेन येवकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत दरेका धंद्यान बिगर गोंयकार फुडें भविश्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे धोक्याचे फुडाराक गोंयकारांक करूंक मेळचो ना वेवसाय, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो भंय. सेंट फ्रांसीस झेवियर प्रकरणात उच्च न्यायालयान सुभाष वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज काडलो निकालांत. पुलिसांक चवकशीक सहकार्य करता जाल्यार वेलिंगकाराच्या अटकेची ना गरज, उच्च न्यायालयान नोंदयलें मत. कारवाय जातली इतलेच उलोवन मुख्यमंत्र्यान सोपयलो कळंगूटचो विशय डिलायला म्हणटा मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. पुणे चोरी प्रकरणाचो माद्दोळ पुलिशेन केलो यशस्वी तपास. चोरी करून फुज्यो काडिल्ल्या 2 चोरां सयत 5 जाणांक अटक, फाराल्ले पयशे केले जप्त. दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच येवपाक दिवचे नात. आमदार वेन्सी वेगस आनी क्रूज सिल्वाचो सनबर्नाक खर विरोध. लोकांनी सोलर फार्म्स उबारपा खातीर करचे सहकार्य, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें लोकांक आवाहन. आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या दरेका धंद्यांनी बिगर गोंयकार उतरपाक लागल्यात. अशेंच चालू उरले जाल्यार भविश्यांत गोंयकारांक वेवसाय करपाक मेळचो ना आनी फुडारा खातीर हे धोक्याचे थारूंक शकता असो भंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. एग्रीकल्चर रिवाइव करण्यापासून ते आम्ही म्हणटा की मार्केटिंग करीपर्यंत नासलो ऑर्गेनिक पद्धतीने मार्केटान करून ऑर्गेनिक पद्धतीने मार्केटान हाडपाचें काम पासून ब्युटी पार्लर हाडला स्वता 2 लाख रुपये घेवन आनी ब्युटिशियनां करता. हांवें कित्याक सांगलें तर आयज आमी मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता डे बाय डे प्रत्येक गोंयांचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला. हांव कोण आनी कितें तितून करतना इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा धंद्यानी विचारप हो इनिशिएटीव फुडें घेवपाक आपल्याक ताका स्कील आहा ताका फुडें कोणी काडपाक आमी काडटा. म्हणून हांवें म्हटलां फक्त तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारी करीत आसा. म्हणजे भाऊ आपल्या एमपी फंडांतल्यान करता, आमी एमएलए म्हणून करता, तुमी करता, पंचायत करता आनी गोंयचो विकास कोणी करता. त्या गोंयच्या कडेन इंडिव्हिज्युअल गरीब गोंयच्या कडेन आनी ताका स्कील गोंयच्या कडेन आणि ते आमच्या दुर्बल असलेल्या महिलेकडे कोणी पावपाचें पावपाचें आसा जाल्यार लोकप्रतिनिधी पावपाचे. प्रत्येकान म्हणजे जाका टायम आहा तो टायम कन्ज्यूम करून ताका सक्षम करपाची गरज आसा. आणि सेंट फ्रांसीस झेवियर प्रकरणात उच्च न्यायालयान सुभाष वेलिंगकाराक थाकाय दीत ताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज निकालान काडलो. चवकशी खातीर सुभाष वेलिंगकारान पुलिसांक सहकार्य केल्ल्यान तांचे अटकेची आतां गरज नाशिल्ल्याचें कोर्टान म्हणलां. तशेंच फुडल्या चवकशे खातीरूय पुलिसांक सहकार्य करपाचो आदेश न्यायालयान वेलिंगकाराक दिला. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या विशीं सुभाष वेलिंगकार हाणें केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. गोंयभर क्रिस्तांव भाव रस्त्यार देवून ताणें वेलिंगकाराच्या अटकेची मागणी केल्ली. अटक जावपाच्या भंयात वेलिंगकार हाणें पणजेच्या सत्र न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मात सत्र न्यायालयान तांचो अर्ज भायर मारिल्लो. उपरांत वेलिंगकारान उच्च न्यायालयांत धांव घेतिल्ली. ह्या प्रकरणात पयली सुनावणी फाटल्या बिरेस्तारा जाल्ली आनी न्यायालयान वेलिंगकाराक दिवचल पुलिशेन धाडिल्ले नोटीसी प्रमाण पुलीस स्टेशनात चवकशे खातीर हजर रावपाचे आदेश दिल्ले. कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण वेलिंगकार 2 फावटी पुलीस स्टेशनात हजर रावून पुलिसांक ताणें सहकार्य केल्ले. मंगळारा ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयांत परतून सुनावणी जाली. दिवचल पुलिसांनी धाडिल्ल्या नोटीसी प्रमाण वेलिंगकारान चवकशेक हाजेरी लायिल्ली देखून ह्या प्रकरणात तांच्या अटकेची गरज नाशिल्ल्याचें मत नोंदयत कोर्टान तांचो अटकपूर्व जामीन अर्ज निकालात काडलो. Went to the police station for interrogation on Thursday and Friday, and we have complied with all the conditions. As of today, the matter stands disposed of. There were certain remarks that were made in the judgment by the trial court, and we have specifically pointed them out to expunge certain remarks which changes the nature of the case and is prejudicial in nature. So that's pretty much about it. There is no question of arrest, and that is what the law is.
आणि ते कंप्लायन्स केले, ते सबमिशन केले, स्टेटांनी सबमिट केले की कंप्लायन्स केला म्हणून सेक्शन 35 जे टूची नोटीस जी धाडिल्ली ताका. आणि एज पर दॅट सिन्स ही हॅज कंप्लायड, हायकोर्ट हॅज कम टू कंक्लुजन दॅट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर प्रोसिडींग टू कंटिन्यू. इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन आणि मेन एप्लिकेशन जी आसा ती आज डिस्पोज केल्या. आम्ही असा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान आसा आणि आयज त्यांची सकाळी सुभाष वेलिंगकर यांच्या एंटीसिपेटरी बेलाची सुनावणी झाली आणि जजान ऑर्डर दिली की एंटीसेप्टरी बेल एप्लिकेशनाची गरज ना, कारण ज्या टायमार पोलिसांनी तांकां आफयले चौकशीक तेन्ना ते हजर जाले. जशी तांकां नोटीस असली पोलिसांची की तुम्ही आम्ही आपय तुम्ही या आमच्या पोलीस स्टेशनान म्हणून. तशेंच फाटल्या बिरेस्तार आणि शुक्रार म्हणजे 10 आणि 11 ह्या 2 दिसांक सुभाष वेलिंगकर हांच्यांनी दिवचल पोलीस स्टेशनान हाजेरी लायली आणि त्यांची जी कितें कारवाय आसली तांकां ताणें मदत केली. आणि हे सगळें पळयतना आयज हायकोर्टाच्या जजान अशें सांगलें की जर त्यांच्या कारवाईक त्यांनी जर मदत केल्या, जर ते पोलीस स्टेशन गेला जाल्यार एंटीसेप्टरी बेलाची कांयच गरज ना. तशेंच 5 जाणांनी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्लें, तेची गरज ना अशें जजान नमूद केलें. आणि सांगलें की हे इंटरव्हेन्शन जे आसा ते ट्रायलच्या टायमार तुमी घालूं शकता आणि ट्रायल चालू आसता तेन्ना तुमी हे इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन्स तुमचे ग्राह्य धरले. सध्या अशी ऑर्डर्स हायकोर्टान दिल्या की सुभाष वेलिंगकर यांची एंटीसेप्टरी बेल आणि सगळे 4 इंटरव्हेन्शन जे एप्लिकेशन आसली ती सगळी जी ती डिस्पोज केलेली आसा, यांची गरज ना अशी सांगलेली आसा. आणि तात्पुरतो जो उच्च न्यायालयान दिलासो ऑर्डिनल आसा सुभाष वेलिंगकर हांकां, फुडें जे कारवाई जी आसा किंवा फुडें जी तपास जो आसा तो चालू उरतलो. पूण सद्याक ही अपडेट आसा की सुभाष वेलिंगकर हांची एंटीसेप्टरी बेल जी आसा ती डिस्पोज जाल्लेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आविनाश सामंत. फाटल्या 4 दिसांनी कळंगूट वाठारांत जाल्ल्या घडणुकांचेर कारवाय जातली ह्या 2 उतरांनी मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. जाल्यार आमदार डिलायला लोबो सांगता मुख्यमंत्री खंय कारवाय करतलो. कळंगुटे एका शेकान दोतोरांक मारबोडे करपाची घडणूक घडिल्ली. उपरांत रस्त्या वयल्यान चलत वचपी एका थळावे चलयेक आती होक्या अशें कांय पर्यटकांनी विचारिल्लें. ह्या घडणुकांक लागून कळंगुटे तणावाचें वातावरण आसा. थळावे लोक पेटून उठल्यात. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याक विचारलें तेन्ना ताणें कारवाय जातली इतलेंच उलोवन हो विशय सोंपयलो. दुसरे वटेन डिलायला सांगता मुख्यमंत्री कारवाय करतलो खंय. सर मात्र बाउन्सर जर तुमच्यानी बाउन्सर कल्चर येला म्हणटा गोंयांत काय ना रे चला बरोबर. हावजान तुम्ही बाउन्सरा खातीर अमेंडमेंट हाडटा म्हणलेले न्हू. I'll tell you, CM, the Honorable CM has to take strict action. You know, Goa is a tourism belt. Tourists should feel safe. You know, anybody should, the tourists who's coming to Goa should feel safe. I'm sure our Honorable CM will take their right decision and strict action against all the wrongdoing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कळंगूट वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात हातूंत निश्काळजीपणां दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो PI आनी PSIची बदली केल्या. पूण थळावो आमदार मायकल लोबोच्या कोतान ह्या प्रकरणांत पुलिसांक खंय बळीचो बोकरो केलो. कळंगूट वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात त्यो सामक्यो चुकीच्यो. अशा तरेच्यो घडणुको नियंत्रणात हाडपा खातीर राती कडेन पुलिशेन गस्त वाडोवपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या. कांय प्रकरणांनी निश्काळजीपणां दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांची बदली करप म्हळ्यार तांकां बली का बकरा केल्ल्या सारकेंच आसा अशें मायकल म्हणटा. ह्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाय ते कोणूच पळयना. आमी आतां कितले फावटी सांगले की आमकां थिंगासर फायर स्टेशन जाय, म्हणजे फायराच्यो गाडयो. जर शेकाक उजो लागलो जाल्यार रोखडीच ती वचपाक जाय पालोवपाक. थिंगा नाच पिलेनसून येता म्हणून ते शेक गेले वा ते रेस्टॉरंटाक सारको कंप्लीट उजो लागलो. सो थिंगा स्टेशन करपाक जागे आहा आमचे कडेन, गव्हर्मेंटाचे जागे आहा, बट विलिंगनेस ना, पयशे मोडूंक सोदिना. कोस्टल बेल्टाक जर पयशे तुमी मोडिना जाल्यार पयशे भितर येवपाचे कित्याक चिंता. हे फायनान्सानूय चिंतपाची गरज आहा. फायनान्साचे जे मनीस आहा तेणी सांगूंक जाय न्हू, हायस्ट रेव्हेन्यू इज बींग गिवन फ्रॉम अंजुना वागातोर, शापोरा, मोर्जे, आरांबोल, केरी. हे एरियेन तुमी फायर ब्रिगेडीचे धाकटे प्लटून दिया न्हू, एक गाडी दिया, धाकटी गाडी दिया. मोर्जे, आरांबोल, केरी एक दिया, अंजुना वागातोर, शापोरा एक दिया, कलांगूट, कांदोलीम बागा एक दिया. थिंगा पुलीस एक्स्ट्रा फोर्स दिया. थिंगा पुलिसाची वॅन सी
PI became the scapegoat म्हणटा पळय तशें जावंक जायना. 4 इन्सिडंट जाले, PI काडलो आनी उडयलो. तर PI इतले बरें काम केलां ते खंय उरोंक ना अशें जाता मागीर. इट इज सेम लायक अंजुना केस. अंजुना केस कितें जालें, आनी कोणें इंस्ट्रक्शन दिलें PI सस्पेंड, अशें जावंक जायना. सो इट्स अ डिसिप्लिन फोर्स. Somebody from top. There is nothing political like that. instruction. I have told very clearly yesterday, and whoever is going to be the in charge of the police station, I will continuously work with him to see that these so-called touts, guides, illegal guides are booked on daily basis. We will see that Titos Lane goes back to its original Titos Lane. आधी आम्ही बरी टिटोज लेन केल्ली, कोण म्हणटालो ती IT लेन कशी दिसता, कोण म्हणटालो असली इतली बरी लेन जाल्ली आहा टिटोज लेन, ती आतां बिगडत गेल्ली आहा. सो ते परत सारकें करपा खातीर जे कितें जाय, आय विल ऑल्सो टॉक टू पंचायत and tell them, let us have the meeting together, let us give them whatever infrastructure they want. We will put do's and don'ts to all those clubs and restaurants whoever are trying to do something wrong. गोंयच्या रस्त्यांक लागून लोकांचे हाल जाले, ते खातीर मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयलां. देखून रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यांत ती बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी लोबोन केली. चीफ मिनिस्टराक लेटर केला की पावस सबसाईड जाल्लो आहा, काबार जाल्लो आहा, म्हणजे आनी तितून हे भरपूर पॉट होल्स जे जाल्या, सम रोड्स हॅव बीन वॉश्ड अवे. ते आख्खो व्हडलो टेंडर प्रोसेसाक रावचो न्हू, म्हणजे तो रोडाचो टेंडर जातलो, तेजे EFC जातले, म्हणजे फायनान्शियल एप्रुवल जातलो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल, मागीर टेंडर, मागीर फायनान्स एप्रुवल, तो जाता म्हणसर मार्च जातलो. सो आतां जे पॉट होल्स जाल्या गोंयभरच्या रोडांक, म्हणजे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सम पार्ट ऑफ द हायवे एंड इंटरनल रोड्स, तेजो ताबडतोब तेंच्यांनी एक सगळ्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांक घेवन कितलो रफली एस्टिमेट जातलो पर कॉन्स्टिट्युएन्सी हे काडचे आनी कंबायंड नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा म्हणून एक टेंडर काडचो अंडर PWD. आनी हे पॉट होल्स आनी वॉश्ड अवे रोड्स जे पॅच घालपाक जाय, म्हणजे पॅच ऑफ से 20 मिटर्स, पॅच ऑफ 30 मीटर रोडूच पिड्ड्यार जाल्लो आहा, व्हांवन गेल्लो आहा. हो इमिडिएटली डबल कोट हॉट मिक्स घालचो तेका, ते तितल्याच पॅचाक, आख्खो रोडाचे उलयना, आख्खो रोड मागीर करा. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 7 दिसां पयलीं कुणे उद्देगीक वसणुकेंत जाल्ले चोरयेचो तपास करून चोरांक धरपाक माद्दोळ पुलिशेक येस आयले. तशेंच फारायल्ले पयशे जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान सांगले. कुंडय उद्देगीक वसणुकेत 9 तारखेर ही चोरी जाल्ली. चतुर्भुज घिंटल हो आपले स्कुटरीवेल्यान वतालो तेन्ना पवन राजब्रत यादव आनी महेश गामा ह्या दोगांयनी चतुर्भुज घिंटलाचेर फाटल्यांतल्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात चतुर्भुज घिंटल रस्त्या कुशीक पडलो आनी ताची गाडी दुसरे वटेन पडली. चतुर्भुज गाडयेवेल्यान पडलो ते पळोवन तांणी ताचे गाडयेची डिक्की उक्ती करून 1.5 लाख रुपया फारायले आनी तांणी थंयच्यान पळ काडलो. चतुर्भुज घिंटलान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत म्हार्दोळ पुलिशेन CCTV कॅमेऱ्याचे फुटेजी वयल्यान दुबावितांची वळख पटयली. दोगांकूय धरून तांची चवकशी केल्या उपरांत दोगांयनी गुन्यांवाची कबुली दिली. तशेंच हे चोरयेत आनीक 3 जाणांचो हात आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. पुलिशेन तांकांय अटक केल्या. तातूंतल्या दोगांचो आनीक खंयच्या तरी गुन्यांवांनी हात आशिल्ल्याचे पुलिशेक दिसून आयले. Yes, Mani जो आसा न्ही was involved in attempt to murder case of Vasco police station. The case has been acquitted, but he is of criminal mind. Now this Ashok Pandrekar, who is having a scrap adda in Kepe, he is involved in the case in Mangalore police station of receiver of the stolen property there. So these we have found out. Against others we have not found out, but with Pawan and his associate Nagraj, we haven't found out, but they appear to be all this information has been collected, processed, recorded, went and shown. This is all come on record, and we brought it on record because this is a big criminal conspiracy which has been hatched by them and got it executed through someone else. See, the accused from Kepe, accused from Margaon, accused from
Vasco committing crime in Kundelu. So it has spread across, and we have invoked the sections of dacoity on them, and we have gone ahead with the investigation and carried out the investigation. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सनबर्न महोत्सवाक लागून गोंय पेड्ड्यार जाता असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी केला. सनबर्न ही आमची संस्कृताय न्हय. सनबर्न फकत गवळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक चालना दिता अशें म्हणीत आमदार वेन्झी तशेंच क्रूज सिल्वान सनबर्नाक खर विरोध केलो. हालीसराक गोंयभर तरणाटे गुवळी वखदांच्या वेव्हारात घुस्पिल्ले दिश्टी पडटा. तातूंत सनबर्नाक लागून ह्या तरणाट्यांची वाट लागपाक वेळ लागचो ना अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस म्हणटा. सनबर्न हो फकत गुवळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक चालना दिता अशेंय ताचें म्हणणें. भायली कंपनी येवन हिंग गोंयां येवन गोंय बिझनेस कोताय, गोंयच भुरग्यांक पाड घाताय, तेंगे बिझनेसा लागून गोंयच भुरगे ड्रग्स घेवपा पावताय, प्रॉस्टिट्यूशन जाता, सगळे मेस जाता, कुमदादी पयस हारीक उनाय, हे सगळे मेस जाता. आनी आज ह्यो भायल्यो कंपनी आमकां गोंयचे लेजिस्लेटरांक आमदारांक आज यायचोय हायकोर्टाचो नोटीस धाडटाय अरेस्ट करपा आमकां भितर घातले जाल्यार बरें कापस्ता जाल्यार. दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच येवपाक दिवचे नात अशें विधान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केला. उत्तर गोंयांत जावपी सनबर्न जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयचें नांव आमकां पेड्ड्यार करपाचें ना. पंचायत तशेंच थळावे लेगीत सनबर्नाक विरोध करतात तेन्ना आपूण तांचे वांगडा आसा अशेंय ताचें म्हणणें. सनबर्न आयोजकांनी घाल्ल्या मानहान याचिकेचेर आमदार कितें उलयतात तें पळोवया. सनबर्न जेन्ना नोता जातालीं, नोताचो इफेक्ट आमी जाणाय. आतां तें प्रपोज एक फावटी सावथा केल्लें आनी सोगटे ग्रामसभांनी ओपोज केलें, लोकांनी ओपोज केलें आनी लोकां सांगलें म्हणल्यार आमी लोकांक सपोर्ट करताय आनी आमी ओपोज करताय कित्याक तेजो इफेक्ट आमी जाणाय. आनी तेंचे केस डिफॉर्मेशन केस केल्यार आमी फायट करतले. सो कित्याक आमकां आमचो भुरग्यांचो फ्युचर जाय. आमचो आतां नॉर्था पिड्ड्यार जालां ते सावथा पिड्ड्यार जावन आख्खें गोंय पिड्ड्यार जातलें आनी ड्रग्सांचो इश्यूज आहा तो रिलेटेड ताका. So आमी फायट करतले, आमी सगळे बराबर रावन ती फायट करतले. So I'm not talking about the event. I'm talking about Sunburn organizers who have filed a defamation suit against the media houses. That is wrong. They shouldn't file because it is a freedom of expression. The press has got the freedom to show their case, to show their the story in a different angles. So that freedom should not be suppressed. हांगा एक प्रायवेट पार्टी आपल्याक एक पोट भरपा लागून एक इव्हेंट तयार करता लोकांचें बर्डन करून. हो क्रावड जालो म्हणटरी कोणाचें बर्डन जालो, कन्सर्न विलेजीस जो कोण आहाय तेंचें बर्डन जालो. प्लस देर इज अ थ्रेट ऑफ कल्चरल डॅमेज टू द स्टेट. वी आर चेंजींग, ट्रान्सफॉर्मिंग फ्रॉम जे गोंय आमगे आयडेंटिटी आशिल्ली आनी जे भाशेन आमी चलताले आनी आज कितकोन आमी प्रमोट जाताय. खंयची मुवी चोवपाक गेले जाल्यार मुवीजांचेर प्रमोशन ऑफ सेक्स, ड्रग्स, वुमन, ऑल दीस इज बींग प्रमोटेड. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. लोकांनी आपल्या आमदारा सयत मुखार येवन सोलर फार्म सुबारपा खातीर सहकार्य करचें अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान लोकांक केलां. वापरान नाशिल्ल्यो जमनी लोकांनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिवं येतात अशें सुदीनाचें म्हणणें. मडगांवां जाल्ले एके कार्यावळींत सुदीन उलयतालो. सोलर फार्म्स उबारपा खातीर लोकांनी आपल्या गावांत वापरात नाशिल्ली जमीन दिवची अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें. लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूच सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान गोंय विजेच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावं येता अशेंय ताचें म्हणणें. हिची जी घरां आसा पळय तांणी फुडें सरपाक जाय. 300 ते 400 युनिट्स ज्या घरां जाता तांकां आमी फुकट पळोवन दिता. तुमी वचून आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर राजीव सावंता मेळा आणि तुमचे जर तसे 400 युनिट पर्यंत जर आसा जाल्यार तुमकां फुकट पळोवन दिता. आणि हे जे हांव कितें उलयलो पळय ते फार्म, सोलर फार्म, मोठे सोलर फार्म ही शेतां पळय पडींग ते शेतांचो कांय फायदो ना, तुमी रोयना. सो तुमच्या आमदारा मार्फत तुमी फुडें सरपाक जाय. यू हॅव टू कम टू द प्लेस वेर यू कॅन गेट दीस सोलर फार्म आणि तातूंतल्यान बरी ग्रीन एनर्जी तयार जातली आनी ताचो फायदो गोंयकारांक मेळटलो. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा आपल्या कामाचो प्लान घेवन केन्नाच आपल्या कडेन येवं नाशिल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन आपले वैयक्तीक दुस्मानकाय ना, मात लायटीक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता अशें आमदार क्रूज सिल्वाचें म्हणणें. संबंध पयलीं असेंब्लीन
सगळ्यांनी आमचे अभिनंदन केले एक्सेप्ट क्रूज बाय क्रुजार उलयताय सगळे की आपले काम जावं म्हणून क्रूज म्हणजे मला येवूच नाशिल्लो आणि जेन्ना तुमकां हांवें सांगलें की यू सबमीट युअर डिटेल प्लान टू मी आय विल एक्ट कारण आय हॅव एश्युअर्ड इन द हाऊस that every constituency in terms of power department, the first year I will get it done, works executed to the tune of 60 crores. हे म्हणजे भाषण आणि त्याप्रमाणे each and every constituency in Goa I have started the work and completed it. काही प्रॉब्लेम आहे पर्सनली आमचे कोणाचेही भाग असणं कुठलाही भाग आहे असं म्हणजे की काढले नाव काढले आमकां हो नाका माझ्या पर्सनल काही निगडी ना जायती लोकांची प्रॉब्लेम येतात सो आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक स्टाफ आहा तेणी आमचे काम कोणी करतात जायते काम करतात कोणी तुमचें काम डिफिकल्ट आसा तुमच्या टायमार वचपाक पडटा अशें पासन्स घेवचे कित्याक लोकांक जाय म्हणून आमी हें करपाक पडटा सरपंचाचे पंचायती कंटिन्युअस प्रेशर असतात लायटी बाबत सो आनी डेव्हलपमेंट आमचे जात नाही मुखार आता जो भाव सगळं चांगला जो फायदो वाटो प्रोपोजल जाता ते बेगीन बाबा करून घ्या पडो ऑलमोस्ट 90 क्रोजांची आमची कामां ऑलमोस्ट तेजे अपग्रेडेशन ऑफ बिल्डिंग सबस्टेशन अंडरग्राउंड केबलिंग आनी सो ही सगळी कामां बेगीन जात नाही म्हणून म्हाका खूब गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. महाराष्ट्रांत 288 जाग्यां खातीर 20 नोव्हेंबरांत एकाच टप्प्यान विधानसभा वेंचणुकेचे मतदान जातले. 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली जाल्यार आयच्यान आचारसंहिता लागू. कळंगूट पंचायत वाठारांत अतिक्रमण करून उबारिल्ल्या डाउनटाउन रेस्टॉरंटाक नोटीस धाडल्या. भारत बार ते टिटो लेन मेरेन रेस्टॉरंटांनी अतिक्रमणां केल्यात तांचेर कायद्या प्रमाण कारवाय करतले अशी माहिती कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सेक्वेरा हांणी दिली. कळंगुटे आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो. केप टाउन म्हणटा तेका सो तेका ताणें अजून पासून ही डजंट हॅव अ वॅलीड लायसन. वो लास्ट मंथ वी हॅड टेकन द रेजोल्युशन to ask him to do the payment, otherwise failing which we will seal these premises. हे आम्ही रेजोल्युशन घेतला ऑन 30/9/2024. कित्याक तेणें हें करून आतां हांवें काल आयकलां तेजे प्रमाणे तुमच्या माध्यमांतल्यान की MLA सांगता तेका एक्शन घेवचें म्हणून जें कितें एनक्रोचमेंट जाला तें. सो आमी आतां लेटर करची पडली तांकां एट द केप टाउनान बाबा तुमचे डाउनटाउन सॉरी डाउनटाउन आतां केप टाउन संजय अगरवाल म्हणून तेजे कडेन आतां आमी नोटीस धाडटले परतून फॉर अ सायट इन्स्पेक्शन एंड वॉट एवर इज इलिगल वी वील टेक एक्शन एंड एज पर द लॉ आय डोंट वॉन्ट टू गो आउटसायड द लॉ. सो जें कितें इलिगल आहा तें आमी काडटले. सो दॅट वील टेक सम टायम फॉर दॅट. इट इज नॉट दॅट अर्जंट बिकॉज हांवें शो करून नोटीस धाडली. आमचो प्रोसिजर हा 1 म्हयनो तरी 1.5 म्हयनो जाता. सो ताका शो कॉज नोटीस धाडली तेजो रिप्लाय येता आमी परतून ताका शो नोटीस धाडटा मागीर परतून तेजो रिप्लाय येता मागीर ताका डिमोलिशन धाडटा आमी आनी ती डिमोलिशनाक ते कोर्टाक वयता आनी दॅट बिकम्स अ ब्लॉक फॉर अस. हितून आमच्या पंचायतीचे पयशे वयता एडवोकेटाक आनी तांकां रिलीफ मेळटा आनी आमी झगडत रावता फॉर इयर्स टुगेदर इन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो आमी तुमी म्हणून मागीर आनी 8 दिसांनी येतले जाल्यार तुमचें एक्शन कितें जालां काय म्हणून. सो हें तुका आतांच कायदो सांगता आमी कित्याक थोड्यांक खबर आसना कितें ते कितें उलयता ते. सो आमी कायदो हातीन घेवंक जायना. सो एज पर द एक्ट वी आर फॉलोईंग अप द प्रोसिजर्स ऑन दीस. जीप टूर ऑपरेटर्सांचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी राना महामंडळाची बसका जाल्ल्याचे राना महामंडळाची अध्यक्षा दिव्या राणेन सांगले. दूधसागर कचकचाचेर फुडल्या सप्तका सावन जीप टूर सेवा सुरू जातली अशेंय राना महामंडळाची अध्यक्षा दिव्या राणेचें म्हणणें.
GTDC चेअरमॅन आमची आनी म्हजी विथ ऑनरेबल CM मीटिंग आशिल्ली विथ द टूर ऑपरेटर्स. तांचे कितें प्रश्न आशिल्ले, क्वेरीज आशिल्ले, सो ते ऑनरेबल CMान सॉल्व केल्या. आनी म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट वीक थंयचे आमचे जे जीप टुअर्स आसा पळय ते सुरू जातले ॲट दूधसागर. दॅट वॉज द मेन इशू वॉज बिकॉज पावसा खातीर आतां नॅचरली पयलीं न्ही एक्चुली फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबरान सुरू जाता, पूण अंदू पावस इतलो पावस अजून पसून पावस आसा. And the forest department is doing repairs of the roads and all, and we have to maintain our areas. So ताजे खातीर मातसो delay आसा. So they had certain questions because GTDC is running it, and now we are also involved, GRTC. So they had certain queries which Honorable CM has addressed to, and I think slowly as thing there will be more clarity. Now report me, issue was because पावस आसा न्ही, पावसा खातीर आनी आमचो तो रस्तो सामकोच पाड जाल्लो. So forest department had decided कि you have to maintain your roads because एकदां तर तूं tours start केले then you can't stop them. So that's why आनी इतले दीस पावस आशिल्लो, so we couldn't start doing up the road. So आमी खूब लेबर घालून वी आर वर्किंग ओवर टायम आनी तो रस्तो सामको पाड जाला, तो एटलिस्ट ते सगळे दे आर स्मूथनिंग इट आउट. सो आनी 1-2 दिसांनी जातलो, इट वील बी रेडी फॉर ऑपरेशन्स म्हणटा. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.